6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गाल्ल्यांतल्या एका नोगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ली आंकवारी सुरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतली एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेची सर्वेस्पो तुजें सवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारी, तूं देवाची अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी बोवो तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जॅकोबाच्या घोणांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबोद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पूत आत्मो तुजेर येतलो आनी बोवो त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घातली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवचें आसाय त्या पौत भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उतराय पिरायेक एका पुताचो गर्व सांबाळ्ळा आनी वाज ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारेर म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिजे सोडशिलो करतलो.